खाणा जेवणाक रूच हाडपी पदार्थ म्हळ्यार मीठ. मिठा बगर खंयचोच जेवणाचो पदार्थ पूर्ण जायना. मीठ जेवणात चडूय जावपाक फावना वा कमी जावपाक जायना. दुस्ताक दुस्त आसपाक जाय. मिठा बगर मात जेवणाक चव येना. मीठ हालीसराक बाजारांत विकते मेळटा खरें, मात पारंपारीक पद्दतीन काडपी मिठाची चवूच वेगळी. मीठ काडप हो गोंयचो सगळ्यांत आदलो पारंपारीक असो धंदो. मीठ काडप हें भोव कश्टाचें काम आसा. लोकांक मिठाचें म्हत्व खूब आदीं पटिल्लें, म्हणूनच तर मीठ काडपाक सुरवात जाल्ली. नोव्हेंबर वा डिसेंबर म्हयन्यांत मीठ काडपा खातीर आगर तयार करतात. मात मीठ काडपाचो खरो वावर सुरू जाता तो जानेर ते मायाच्या म्हयन्यांत. पावसांत हें मीठ काडपाक मेळना, मात पावसा उपरांत परत हे मिठाचे आगर सुकयतात आनी मीठ काडपाक सुरवात करता. हालीसराक पाकिटाचें मीठ आयलां खरें, मात ह्या मोठ्या नैसर्गीक पद्दतीन काडिल्ल्या मिठाचें म्हत्व कमी जाल्लें ना. लोक अजूनय पुरुमेत करतना मीठ विकत घेवन वर्सभर वापरा खातीर दवरता. नुस्त्याक मीठ लावपाक, तोरांक खळाक घालपाक मीठ वापरतात. लाकडांचो मांस दाळटना जळवाक वाळटी लागची न्हय म्हण हें मीठ गोबरान मिस्कुराद करून लाकडांचेर मारता. कुडका भाटी गांवांत अशाच पद्दतीन मीठ काडटा. गिमांत हें मीठ विकतात. लोक हें मीठ खावपा जेवपाक वापरतात. अजूनय ह्या मिठाक मागणी आसा म्हण मीठ काडपी सांगतात. माझे नाव ग्वाडालूप डिसोजा, बाती रावता. आता तुम्ही आता कितले वर्ष झाले तुम्ही मिठाचे धंदे मिठात धंदे केले 60-70 वर्ष जातली. आता तुमचे धंदो कसो चलता? पयलीं चलताले बरे की आता चलता कितें? आमचे धंदे चलता. आमचं पयलोय चलतालो रे, आतां आमचो चलता धंदो. पूण पावस येयल्यार मातशें लुकसाण. मोबोट बा आसता न्हू तेन्ना मीठ कोण आता चड लोक ते मीठ यूज करता ते मीठ लोक? होय, लोक व्हरता लोक वता मीठ खावपा वता हें मीठ जेवणा. आनी गव्हर्मेंट तुका कितें सपोर्ट करता तुमचे कितें? आमी गव्हर्मेंटा बा तशें कांय सांगनाय रे. लुकसाण जाल्यारूय सांगनाय, कांय सांगोंक वचनाय. ना कितें हेल्प गावता गव्हर्मेंटान थ्रू तुमकां? ना आमी तेका कांय सांगोंक ना अशें हेल्पाचें. गव्हर्मेंटान तुमकां कितें हेल्प करता तुमकां? ना आमकां हेल्प करूं ना. आमकां गव्हर्मेंटान तें हेल्प करचें. लोक व्हरता मीठ? लोक व्हरता मीठ. थोडे लोक म्हणटा हें मीठ हायनाय टीव्हीचेर पळोवन. कित्याक लागून? हें मीठ बरें न्हू म्हणटाय, गोंठ हें जाता. हांवें जाताय तेंकां कोण सांगता? पयलें इतलें वर्स मीठ हें खातालीं, तेन्ना कित्याक जायना जालें, आतां कित्याक जाता? आतां तुमी भायले खाताय म्हूण जाता. तुमचे धंदो बरो चलता? आमचो धंदो चलता. पयलीं चलताले तशें कितें आतां मातशें कितें चलता आमचो? चलता? 100 रुपीस डबो. हे मीठ आमचें मीठ नॅचरल न्हू, आनी तें मीठ केमिकल. ते यूज केमिकलार केलोले आनी ते केमिकल केला आनी फकत ते मीठ कित्यार कोत्ताय? ब्लॉकाचेर कोत्ताय. हारुदी घेवन ते ब्लॉक कोत्ताय आनी ब्लॉकाच्या मशिनान घालून ते बारीक कोत्ताय. आनी आमचें तकलें मीठ न्हू, आमचें नॅचरल जमनीर पिकलोलें. पूण हें मीठ आमचें हेल्थी, तें मीठ हेल्थी न्हू. आनी तें मीठ दवरी जाता मिठाक कितें पडटा? ही मीठ बरें म्हणटा तुमी? आमचें मीठ बरें न्हू. आमचें मिठा रावता तो, त्या मिठा रावना तो. कित्याक लागून रावना? तेका आयडिया ना चड न्हू. आनी तें केमिकल घालून तें मीठ नॅचरल कोण ना. आमचें नॅचरल मास. आतां तूं मास मिठा लायन दवर, तें मीठ तुज पिड्यार जाता. आमच्या मिठान तें पिड्यार जायना. आमच्या मिठान सांग घोटतान जाता. आनी तेंच्या मिठा तुमी एडवर्टायज कोत्ताय व्हडलो, आनी आमच्या मिठा एडवर्टायज कोण ना. वयल्यान म्हणटाय आमचें मीठ बंद न्हू म्हूण. दुयेंस जाता म्हणटाय. कसलो दुयेंस जाला आमच्या मिठाकू? दाखोवया न्हू तुमी दुयेंस कितें जालें तें आमच्या मिठाचें.